Danjazak, manadik babje bikrasta बाप्पाक माया मोगाचो स्वागत. आयचो संदेश मागण्यांत बळवून जावया, वायटाचेर झुजया. आनी आज मागण्याचो विशेष इरादो मानसीक पिडेस्तां खातीर मागया. कश्टा दुखा खंती बेजाराये वेळार तांकां मागणें जावन दी एक बळादी खातीर. देखून आमी तांचे खातीर मागया. उबे रावून गावया प्रवेश गीत. E53. सर्वयामी एकटाय सल्या बुद्धीनानी मावला उतरी आयको आमकां समान पवित्या बलिदाना याद व्यास विकासल्या उल्लासून त्रिदेवा गीता गयानानी अर्ग दिव्या ताने केल्या स्वरूपकारा. आयच्या मिसाचे तेसावां हे पर्यंत नील पेरिस, मायकल अंद्रादे, स्टॅनविल डिसोजा, लिओ मास्करनस आनी कुटाम ही सकट मिसां दाबाकारगान जावन दिल्यांत. तशेंच प्रत्येक तेसावां खातीर मागणी करच्या पासून नेस्टर तावरोन हे मीस दिलां. आज आसऱ्याच्या निवास्यांक सकाळींची ब्रेकफास्ट दिल्या देवादीन आगस्टीन आनी ॲनी डिसोजाच्या उगडासाक शांती फेरावन. तशेंच दनपारांचें जेवण देवादीन मार्गरेट मेरी डिसोजाच्या उगडासाक दिलां वॉल्टर डिसोजा आनी कोटाम कंकानाडी. ह्या दोनी दानींचो आमी उपकार बाबडटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मागण्यांत बळवोन जाल्यार दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां संतोशान जियोंक आनी तशेंच आमची जिणी कशी आसा तशी स्विकार करून जियोंक आमकां देव आदार दिता. हो विशय आनी हें सत आयच्या वाचपांत आनी आयच्या ह्या देवस्तुतेंत आटापून आसा. तो आमी समजूंक आनी भक्तीन सोंसणीकायेन तो नियाळूंक आमकां देव फावो करूं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. सबार फावटी आमच्या मागण्यांत आमी तिरासन जोडिनातल्याक, आमचे मागणे तिरासनान आमी करिनातल्याक, सोंसणीकाय घेनातल्याक आमचें उणेपण आमचें पाताक वळखून आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदां संकार मरयेक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सोसनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत
महिमा 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 देवा पुसरी आणि शांती त्याच्या इच्छा संसारी सर्वेश्वरा देवा सरीचा राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वागता येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोनिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची जागृत कर तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे मारून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पोहे एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सांत आंतोनीच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी करच्या संदर्भी आमची मागणी तसवा सांत आंतोनी मरेपा देवा बापाक आमी भेटोवया. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजें स्थावन येता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तोंस आमच्या मोतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केले, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवारलेले रुखाचे फल तुवें केले कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजे सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचे फळ म्हाका दिले आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारले, हे तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सोरपान म्हाका फसायली आनी हांवें तें केलें. तावल सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिरा पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतालोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धुलू तूं खातालोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिजे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतालो आनी तिजे संतत तुजे मस्तक चेंचताली आनी तूं तिजे कोटेक कोंस मारतालोय. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडोपकार.
सर्वेस्परा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावून सेता सर्वेस्परा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावून सेता पाताळांत सोम्या हांव तुका बोग मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो तुजे कांची देव दीत म्हज्या कांते विनोदेच्या ताळ्या सर्वेस्परा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावून सेता तूं सोम्यास कोटेपणा लेखशी सोम्या तुजे मुखार आवाज कोण तुजे लागीं आसा देखून पातकांचे बोगसाणे आमकां आसा तुजी बयाब सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावून सेता मुजोत मोसम्याची वाट पळोवन आसा ताच्या उतराचेर मुजोत मो बोर बसून रावला कितना फांते जाय अशें म्हणून फाऱ्याग आशेव नासता त्या वंसड मुजोत मो म्हज्या धन्याक आवडेव नासा सर्वेस्परा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावून सेता ए इस्रायला सोम्याची वाट पळोवन राव कित्याक ताचे लागीं आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावून लाभता तोस इस्रायलाक तिच्या सरकोटेपणांतली सोडयतलो सर्वेस्परा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावून सेता सान पावलान कोरींतकारांक बरयला दुसऱ्या पात्रांतले वाचप बावा भयणीनो हांवें सतमानले देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा ह्या प्रमाणे भावार्थाचे देणे आसून आमी सतमानतांव देखून आमी उलयतांव आनी जेजूक जिवंत उठयलो तोच देव आमकांय जेजू सवे जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे उजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव पळया हे सगळे आमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडला अशें देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशाचेर देंवताना देवाच्या महिमेक अर्घ स्तुती अदीक चडटली ह्या पासत आमी धैर्य सांडिनाव जर आमचे बायले सैम इल्ले नाश जावन येता तरी आमचे भितरले सैम जिवान बरोवन येता कित्याक आमचे वयर येता ते हलवायाचे आनी तात्कालीक कस्तदग्ध कसलेंच सर नातले अनंत सस्नीक महिमेक आमकां तयार करतात दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचे ध्यानमान द्वारिनाव पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टी पडटा ते तात्कालीक पूण दिश्टी पडना ते सदांकाळ बालतात असले संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तांबू मोडून गेलो जाल्यारी देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदिनातलो ससनाचो निवास आमकां सरगार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव देवाचे उतर हे देवाचे उडोपकार
देवान संसाराचो असोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुता ओपून दिलो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक काम पर्यंत ताका 7 दीस जाले ना. ही खबर ताच्या भाव बांदवांक मेळटच ते ताका धरून व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली पिरवाल्या ते म्हणटाले. हेणे जेरुसलेमांत तावन आयिल्ले शास्त्री म्हणाले, हाच्या माथ्यार बेलझेबूल बसला. देवसाराच्या मुख्यस्था मारी पातवो देवसार धांवडायता. देखून जेजून तांकां सरसे आपोवन ओपारींनी तांच्या लागीं म्हळें, सैतानाक भायर धांवडोवचो कसो? एक राज्य एकामेका झुजची पंगडांनी वांटे फांटे जाल्यार तें राज्य बाळुवाना. तशेंच एक घराणें कच्चाटांनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उरना. तेच परी सैतानाच्या पक्षेचे पंगड जावन एकामेकाक झुजतीत जाल्यार तें राज्य बाळुवाना, तें बेगीनच आळवाता. कोण जाल्यार एक बळवंत मनशांच्या घरांत पयलें रिगोवन ताका बांदून गेल्या शिवाय ताची चिनगी लुटूंक शकना. ताका बांदून गेल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लुटूंक शकता. सतच हांव तुमकां सांगता, मनशांनी आदारलेल्या सोर पातकांक आनी उसारलेल्या सोर निंदांक बक्षाणें मेळटलें. पूण जो कोण पवित्र आत्म्याच्या विरोध निंदा उलयता ताका केदींच बक्षाणें मेळचें ना. ताका देवसार लागला म्हणून तांणी म्हळें देखून जेजू अशें उलयलो. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावलीं. पूण भायरच रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसोन आसलो. देखून तांणी ताका सांगलें, हाळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण, म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय, म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, एक सवाल आसा. कश्ट आयल्या वेळार आमी मागता गी. कश्ट आयल्या वेळार आमी मागता गी. जाप तुमची खंडीत जावन वय आमी मागता. तर कित्याक कश्ट परत परत येतात? आयचो संदेश बोवा पुरबायचो. ह्या संदेशांत एका रितीची जावाब ह्या सवालाक आमकां दिल्या. आयच्या लितुर्जीचो संदेश आसा, मागण्यांत बळवंत जावया आनी आमच्या वायटाचेर आमी झूज मांडया वा जैत जोडया. तर मागणें इम्पॉर्टंट. मागणें आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत आसचे कश्टांचेर जैत व्हरूंक, ते स्विकार करूंक आमकां बळ मेळटा. हाचें पयलें आसा बोवा पुरबायेचें आसा.
भुमी वैकुंठांत उत्पत्ती पुस्तकांत आमी आयकलें देव मनशा सांगाता चलतलो कळ्ळें भाग मनशाचें देव मनशा सांगाता चलचें एक दीस देव भुमी वैकुंठांत चलतालो आनी खंय पळयल्यार आदाम दिसोना देखून देव आदामाक आपयता आदाम कें आसाय तूं तो म्हणाला हांव विनगो आसा अरे तूं ये दोळपर्यंत कें आसलोय न्ही हांव तो लिपोवन रावला देव सदांय देवाक सांगाता मेळटलो मनीस त्या दिसा तो लिपोवन रावला देव विचारता हांवें खावंक नजो आसलेलें फळ तुवें केलें गी म्हळ्यार तें तिणें दिल्लें एवेन दिल्लें एवेक आपयलें हांगा ये देवान तुवें हांवें आड व्हरलेलें फळ तुवें केलें गी ना तें सरपान दिलें म्हाका अळे रुकार तो सरपान दिल्लें हाचे परिणाम जावन हांकां शिक्षा जाली भुमी वैकुंठांत भायर डिसमीस उपरांत पवित्र पुस्तक सांगता कश्ट काडन 10 बोटां जोरोवन जिवंक मनशांक सरपाक श्राप अशें भुमी वैकुंठाची सगळी मांडावळ चेंज हें कित्याक जालें त्या येवे कितली बुधबाड सांगिल्ली देवान तांकां आदाम येवेक तुमी ह्या सगळ्या भुमी वैकुंठाची फळां पुरा खावयेत पूण त्या एका रुखाचें फळ खावं नजो तुमी इतलें सांगून कित्याक अशें जालें एकच एक कारण कन्सल्ट निमाणे घडये कन्सल्ट करचें जालें मर येवेन देवा तो सैतान सांगता तें फळ हांवें केल्यार तुजें बरी जावंक म्हाका एक अवकाश आसा खावयेत गे हांवें विचारून तें विचारचें आसा मागणें देवा कडेन उलोवचें देवा कडेन मागणें करचें उलोवचें उणें जालें देखून ही कश्टार पडलीं एक शब्द एक घडये देवाक विचार तांचे सांगातच देव आसा म्हणल्यार विचार येताले न्ही गे देवा ते अशें सांगता हांवें तें फळ खावयेत गी ताणें विचार नाटल्या खातीर असलो परिणाम जालो इतली फॅमिलियरिटी आसून इतलो बरो संबंद आसून इतलें बरें मन आसून आनी तें बरें मन होगडायलें फॅमिलियरिटी होगडायली कित्याक देवा कडेन विचारचें कन्सल्ट करचें सांगचें उसारचें तांणी करूंक ना कश्ट आयल्या वेळार जेजून कितें केलें विंसूंक आसचे एका संदर्भार जेजून कितें केलें जेसेमनी मळ्यांत तो दिंबी घालून ताणें मागणी केलें माथ्यावाच्या 26व्या अध्यायांत आमकां वाचूंक मेळटा दिंबी घालून रक्ताचो घाम आयलो आनी कितें म्हूण ताणें मागणें केलें ताणें ताच्याच बळान हांव आतां कस सुसूंक वेता म्हाका जाल्लें बरी जावं दी कितेंय जावं दी म्हणून सांगयेतें कांय सांगना बाबा दिंबी घालून मागणें केलें आनी एक ल्हानशें मागणें ताणें केलें बापा साध्य जाल्यार ही काल्स म्हजे वयली काड म्हजी खुशी न्हय म्हाका तुजी खुशी साध्य जाल्यार हें मागणें आनी ह्या मागण्याचें ताका बळ मेळ्ळें आनी ताका तो उडास आयलो बावतिजमाच्या वेळार त्याच देवान सांगिल्लें हो म्हजो मोगास पूत हाचें तुमी आयका ते परत्यान ताच्या काळजांत उमाळून येतालीं तीं उतरां आनी त्या एका घडये ताका उडास आयलो आदलो देवान सांगलेलो तो ताळो पवित्र आत्म्याचो ताळो ताका आयकलो आनी ते एक घडी ताची पाशार जाली तो बळवंत जालो कुसाचें मोर्न ताणें सोंसलें धैर्यान सोंसलें बापा हांव तुका सक्कड समर्पिता संबंदलें म्हणून प्राण केलो आनी अशें व्हड एक इनाम जेजूक मेळ्ळें पुनर्जिवनपण जावन आज तो आमच्या सांगाता आसा एक ल्हान भुरगो एक पोटी घरा येवन ताच्या डॅडी गेडे म्हणालो डॅडी देंवचार ओडगी हांव ओडगी डॅडी म्हणालो तसो
तूं ओड न्ही देंवसार तूं ओड म्हणालो. भुरगो सॅटिस्फाय जावना परत्यान आयलो डॅडीक, डॅडी तूं ओड गे देंवसार ओड. देंवसार तूं ओड हांव ओड न्ही म्हणालो डॅडी. उपरांत ताका तो हॅप्पी जावना ताच्या जापीक. तो परत आनीक सवाल विचारलो, जेजू ओड गी देंवसार ओड. जेजू ओड म्हणालो. ही उतरां ह्या चेड्याच्या ह्या भुरग्याच्या मतीक इतली कसली गी, तो ताच्या जिवितांत ती तवळ ताका भोगलें. देव बळवंत, जेजू बळवंत, दैराधीक. आनी ती उतरां उसारले मारी पात ताच्या जिवितांत ताका व्हड जाता आसतना बळ मेळ्ळें, सकत मेळ्ळें म्हणून ह्या गणितांत आमकां विवारसून सांगिल्लें आसा. फाटल्या दिसांनी आमी सांजेचे 9 वेता मिलारी गरजेक. एक दीस आमचे स्टुडंट येवन म्हणालें, फादर आयचें लायव्ह बरें जावना, आयचें बरा ब्लॅर जालां, बरें सावंड बरो ना. मागीर पळयतना कारण कितें गे म्हळ्यार नॅटवर्क ना. नॅटवर्क नासलें. नॅटवर्क नासल्यार अशेंच ब्लॅर जाता, बरें आयकना, बरें उलयलें समजना, भासा जाता उलयल्लें. देवा कडेन म्हजे कडेन नॅटवर्क ना जाल्यार म्हज्या कश्टांत हांव बळवंत जावंक साध्य दिसना. म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हाका बळ सकत मेळाचें जाल्यार म्हाका देवा कडेन निरंतर एक संपर्क आसाचे, एक संबंद आसाचे. म्हज्या मागण्या मारिफात हांवें निरंतरी तो संबंद दवरल्यार, तो निरंतरी संबंद दवरल्यार तो म्हाका बळ मेळटा, सकत मेळना जाल्यार गैरें कश्टांच्या वेळार म्हाका इराराय जाता. समाधान म्हज्या मदीक ना. घरांत झगडें आसा, उलोवणें आसा, व्हडलो ताळो काडून उलोवचें आसा, मनास्ताप आसा, शिकलेले मतींत उरना, मेमरी म्हजी फेल जाता परिक्षेच्या वेळार, उगडास म्हाका ना, मतीक इराराय जाता. कारण नॅटवर्क समाना. तूं समासाय, तुजे कडेन आनी देवा कडेन नॅटवर्क ना. दिंबेर पडोवन तूं मागलाय, तुवें मागलाय. दिंबेर पडोवन हात वयर उखलून एक आमचे बापा, एक नामान मरी, एक आनंद बापा तुवें म्हणाय. मार कशें नॅटवर्क आसचें. देखून जेजून बापा कडेन संपूर्ण संबंद दवरले गडीत आसात. निरंतरी ताचें नॅटवर्क देवा कडेन ताणें दवरलेलें, संपर्क दवरलेलो. पयलें गलिलेच्या सरोवराच्या देगेर आपोस्तलांक विंचून काडच्या पयलें राती वचून ताणें मागणें केलें. सगळी रात मागणें करन आपोस्तलांक जेजू गरज आसलें की मागणें करची. येदो देवाचो पूत तो, पूण ताकाय ताणें तें मागणें केल्लें गडीत आमी वाचता. आपोस्तलांक विंचून काडच्या पयलें, आजापां करच्या पयलें, लाजाराक भायर काडच्या पयलें, हर एक आजापां वेळार 5,000 लोकांक उंड्या मासलेचें जेवण करच्या वेळार भोव पंथ्यार वचून तो ताणें मागणें केलें आसा. सगळी रात मागणें केल्लें गणितां पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. अशें जेजूचे निरंतरी संपर्क ताणें देवाक थंय दवरले बरवीं तो मागण्यांत बळवंत जालो, ताच्या कश्टांत तो जैत जालो. आमी आज जेजू बरी जावंक आमी प्रयत्न करचें गरज. जेजूक आमचे बरीच कश्ट आसले, टिका आसली, बेजाराय आसली. हाच्या वांजेलान थोडे संगती सांगिल्ल्यो आसात. लुकाच्या 4थ्या अध्यायांत एक दीस जेजू सिनोगोगाक आयलो. भोव अपुर्बायचो विशय हो. सिनोगोगांत येवन मागणी करची गडीत हें. तो ताणें इसाया प्रवादीचो कोवळो उक्त करून ताणें वाचलो. सर्वेस्पर म्हज्या सांगाता आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूं, धनसुदांक सवकासाय दिवं, कुरड्यांक दिश्ट दिवं, सोम्याच्या दाया मायेच्या वरास प्रगट करूं म्हाका ताणें धाडला. कित्या लोकांनी म्हळें, हो जुजेचो पूत न्ही गी, हो मरयेचो पूत न्ही गी, हाची भाव भयणी आमचे कडेन आसात न्ही गी. ताका चिल्लर करून सोडलें. तितलें केल्यार वण्णी आसलें. ताका धरन तांणी लोटून व्हरून दोंगराच्या वयर रावून लोटून घालचे रावले सकला. मर्डर करूंक प्रयत्न केले, फस्ट मर्डर करूंक. अशें
असल्या कश्टा वेळार जेजू सांगे तें पुरो म्हाका इजाया प्रवादी नाका तोय नाका आनी म्हजी वाट हांव धरता म्हूण सांगेत ना. तो जॉर्दनेच्या पेल्या तेडीक गेलो थंय आणखी लोक सांगाता मेळ्ळो आनी अशें जेजू निरंतरी ताणें सुवार्ता प्रगट केली आनी ताका सांगलें तुजी तकली फिरवल्या म्हणालें. तूं पिसो जालाय म्हणचें तुजी तकली फिरवल्या अशें सांगल्यार ताणें सुवार्ता प्रगट करचें बरें करचें बरो वावर करचो बरें उलोवचें बरें सांगचें एकामेकाक आदार दिवचें तें खंयचेंय ताणें सोडलें ना. कित्याक निरंतरी देवा कडेन संपर्क आसल्या मनशांक मात्र हें साध्य जाता. मदर तेरेसा इतलो वावर करनासली. नोबेल पुरस्कार तिका मेळ्ळे. संवसारांत व्हडले पुरस्कार ते मेळ्ळे आनी हजारांनी शंबरांनी तिका दुसरी पुरस्कार गांवची आनी परगांवांची मेळिल्लीं आसात. एकलो क्रिस्टोफर हिचन्स म्हणलो एकलो मनीस आसलो आनी मदर तेरेसा विशयान ती एक डॉक्युमेंटरी केली. कहली डॉक्युमेंटरी कोता की हेल्स एंजल यमकांडाचो आंज म्हणून मदर तेरेसा यमकांडाचे आंज म्हणून एक डॉक्युमेंटरी कर सगळ्या संवसाराक पायस केली. मदर तेरेसा विशयान अपप्रचार केलो. मदर तेरेसान कांय बंद करूं ना तिचें मिसांव काम. आज 100 वयर गांवांनी तिचें मिसांव काम प्रगट जावतें आसा. आनी अशें मोगाचें न्हू आमी देवा कडेन निरंतरी संपर्क आसा जाल्यार आमकां तें बरेंपण मेळटा म्हणलें आमी उडास दवरचें भोव गरजेचें. निरंतरी मागणी करचें. पवित्र पुस्तकांत आमी एक घडीत आमी आयकता. तुमकां सांगचें जाल्यार माथेवाच्या 15व्या अध्यायान वाचूंक मेळटा. कानानगारन स्त्री जेजू तीर आनी सिदोनाच्या गांवांक गेल्ल्या वेळार ती एक मुखार येवन म्हणाली म्हजे धुवेक देंवसार लागला तिका बचाव कर सोडे. जेजून कितें गेलें वता की वोत रावलो उलोवना. ही स्त्री फाटल्यान बोब घालन बोब मारून ही दोस्ताली. आपोस्तल जेजू कडेन आयले ती काय चिक्के दान सोड ओडलता आनी ही राराय करना सामकां फाटल्यान बोब घालता ती तिका दान सोड. जेजू म्हणालो इस्रायल घरांतल्या सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्यांक मात्र म्हाका धाडला. कानानगारन जुदेव न्ही ती तिका तिच्या खातीर म्हाका धाडूं ना. आनी ती व्हडल्यानकी व्हडल्यान बोब मारता सायबा म्हाका पाव सायबा म्हाका पाव. आनी जेजू म्हणटा तिका गरसो उंडो कमसो उंडो भुरग्यांनी कमसो उंडो सुण्याक दिता ते. तिणें भारी उत्तीम जबाब दिली. गरसो उंडो मेजातान कुडके भुरग्यांनी सकला घाल्ले सुणी खातात न्ही. जेजू ही उतरां पसंद जाली. जेजून तिणें केल्लें निरंतरी केल्लें मागणें आयकलें आनी ते दुवेक बचाव केलें. मोगाचें न्हू निरंतरी मागणें करचें. आमी एक दीस एक आमचे बापा एक नामान मरी आनंद बापा सोड एक त्या सावां घालन आनी एक मागणें म्हजे खातीर कर म्हूण सांगून आमी आखेर करता न्ही. आमची त्या सावां हर एक दिसा आमची मागणी हर एक दिसा आमचे उले हर एक दिसा आमची गितां हर एक दिसा आमची मागणी हर एक दिसा निरंतरी मागणी केल्ल्या वरवीं मात्र आमकां तें बळ मेळटा सकत मेळटा. आमकां इल्लेशी आमचे कडेन इल्लेशें उणेंपण आसा खंयचें म्हळ्यार एक आळसाय एक न्हीद आनी एक जाल्लें बरी जाता म्हणून हे 3 आमचे कडेन आमच्या निरंतरी करच्या मागण्याक आमकां आडखळ. न्हीद आळसाय आनी टेकन फॉर ग्रांटेड म्हणटा आमी ना. हाचे वयर जैत व्हरूंक आमी प्रयत्न केल्यार खंडी जावन आमकां ती त्या सामां आमची मागणी आमचे आस्कार उस्कार आमी निरंतरी करचे देव आमकां दितलो. तर आयचो संदेश आमी स्विकार करया. हो जावन आसा मागण्यांत बळवंत जावया आनी आमच्या कश्टांचेर आमी जैत व्हरया.
आमेन. कुबेराबोन आमचो बाबाडटा आमी उसाऱ्या सतमंतान देवाक सरपदवेदरा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभावलो अपकार मर्येतान जल्मलो पोंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपेलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवान जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेन्तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार भक्तांचे बक्षाने फुडेचे जिवनपण हसनाचें जिवीत आमेन. निरंतरी मागणे बाबाट्यांचे देव आयकता. आतां आमची मागणी देवा बापाक पेटोवया. सर्वेस्परा सगळ्या पवित्र सभेन मागण्यांत तुजे ती एकवट जोड वायट सत्तेचेर जैर जोडची कृपा तिका फावो कर म्हण मागता हांव. जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. भारतांत मानसीक पिडे वरवीं कश्टांच्या बावडांक बऱ्या मनाच्या मनशा वरवीं बरेपण मेळोवन दी म्हण मागता हांव. आमचो बापा आमकां आयक. मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान बरें करतना विरोधपण मेळटना मागण्याच्या बळान जैते वन जावं कृपा दी म्हण मागता हांव. आमचो बापा आमकां आयक. धन्य देवा चलत्या जिणेंत बरें करतना तिरस्कार सलवणी उणो सहकार मेळटना भावार्थान मागणे करूंक कृपा दी म्हण मागता हांव. आमचो बापा आमकां आयक. काकुलदारा बापा हर एक बरें काम तुज्या नांवान मागण्यान सुरू करूंक आनी अखेर पर्यंत त्या मिसावान विश्वासी रावूंक कृपा दी म्हण मागता हांव. आमचो बापा आमकां आयक. विविध रितीच्या मानसीक पिडे वरवीं कश्टांच्या बावडाक बरे वखत मोग मेळोवन दी म्हण मागता हांव. आमचो बापा आमकां आयक. आज मानसीक पिडेस्तां खातीर आमी मागणी करीत आसा. आमच्या आसऱ्याच्या मिरेकल वाडांत पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया. सर्गीच्या मोगाळ बापा ही सकट मागणी आमी तुका भेटयता. आमकां गरज आसली आमची मानसीक स्थिती सीमीत दवरूंक आनी ती जागृतकेन सांबाळूंक तुजे कृपेचो आदार आमकां दी. ह्या मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. C1 में तुझे वेदी लगी बापा बेटोंच्या काळी पाती आम्ही पूर्ण बुरगी तुझी बापा स्वीकार करी गाणी गे बापा ही गाणी कामची गे बापा ही गाणी कामची गे बापा ही गाणी कामची मोगाळ भुरग्यांनी देवची. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता सारकेंच आमच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनामेक आमच्या पयसवेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव. बापा तुजी भक्ती करून आमी तुका भेटयता. त्या बलिदानाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ही भेटोवणी तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पर देव उबारता. सर्वे
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वर्षामी करू पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेधरा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वताय जेसू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अस्कत विनाशी सैमाक तुवें तुज्या अगणित पदवेचो आदार दिलोय. पण सोडवण आमा मनशांची आमचे सारक्या एकल्यानच करची. मनशान होगडायलेली इश्टागा तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची. हे योजन तुज्या मोगाचे तांतू अधिक परजळता महिमा तुजी. देखून त्यास जेजू देशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकणटा वयर सरगार. तांचे वाकणेक आमचे थाळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर दूत सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय 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 उसगी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय जय उसगी तुका जय 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 उसगी तुका जय. बापा करस्तुम पवित्र आणि सगळी तुझे रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेनुसार जीव आणि पवित्रपण उपजता. उदेंतिता नुस्तेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणी करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूट आणि रगा जमच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो परदीन जाले त्या रातीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आणटलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक काराराचे रागात पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारू तेलें हें म्हज्या उडासाक करात. Babata so good purgatoria. Sonia Jesu, तुझे मोरा हमें समर्पण. तुझे पुन्हा जीवन पर हमें परगटा. तुझ्या
बापा आमचे सोडवणे पसो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो ताच्या नंबरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एकूट आनी एकोत्म आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तूं आमकां करूं अशें देवाचे माये बोबागे नांवकार मरेच्या तुज्या बागेवंत धर्मतांच्या आनी वैभव रक्षकांच्या बागेवंत तांतुनीच्या आनी सुमेश भक्ता सांगाता तुवें विसून काडल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता बापा हे बलेवरी आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाच्या पिता पावल सडा आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाडसुरे तुजे पवित्र सभे बावडतान आनी पिते मकान तीर कर तुज्या उजेर तुवें एकठांय केले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणबाळ्या बापा संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून जेतें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणीक आमच्या इश्टाक तुज्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक माई पासान तुज्या राज्यान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोश येतल्या म्हणून आमकां बरो विस्वास आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सम्यान शिकेल्या मागण्या म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज कायम तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्या बक्षिता अशें आमची पातकां मोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सबसकाय आमकां दी सर्गींचे भाग्य आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक स्वर्गीय पदवी महिमा तुजे ससनाचा सस्ता सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक आमी शांती मागया देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूद देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमचे काकूद देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे ओ जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती
शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D38. జీవితకు వరకు బేసాగోర్ వందనే క్రిస్తా స్వాగ స్వాగ सर्गिराय दुर्बोळ्या काळजान मोजा जीवो बुंडू तुझी विदिताय पातकांच्या पासांतलो म्हाका रक्ताय प्रकाशी सूर्य तो उस्वाड फांगताय जीवित मुझे नंदन करताय जीविताकू बाराकूर पेसाकोर वंदने क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मोजा बुरगोळी तुझेया रक्ताय पाच्या सुरुवावरून पायताय जिवितासर तू तान बागयताय सर्गींच्या सुका ओरून पायताय जिविताकू बाराकूर पेसागोर वंदने क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मोजा लाभय सोम्या आज तुझी कृपा करच्या सदा आम्ही तुझी सेवा बिडर कर काळजांत्या हर एक दिसा हात सांभाळ ये सर्गिराया जीविताकू बाराकूर पेसागोर वंदने क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मोजा जीवो बुंडो तुझी वेदिताय पातकांच्या पासांतलो म्हाका रक्ताय प्रकाशी सूर्य तू स्वाड फांगताय जीवित मुझे नंदन करताय जीविताकू बाराकूर पेसागोर वंदने क्रिस्ता स्वाग स्वाग सर्गिराया दुर्बोळ्या काळजान मोजा अर्गां तुका जेसुराया अर्गां तुका जेसुराया काळजांत आमच्या आयल्याक अर्गां तुका जेसुराया ताळणे वेल्यार आमचे संगी रावताय देखून अर्गां तुका जेसुराया भावार्थान मागणे करूंक कृपा दिताय देखून अर्गां तुका जेसुराया सदांच आमचे मागणे आयकताय देखून अर्गां तुका जेसुराया वायटा वेळार तूंच आमकां आदार दिताय देखून अर्गां तुका जेसुराया प्रार्थूया.
मोगळ बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक वकात ताचे वरवीं सर पातकांतली आमकां सडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे सोलोंक आमकां घटाय दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पागण्यांत बळवून जावन आमच्या कश्टांचेर जैत व्हरूंक सर्वेस्पर देवाचो आशिर्वाद मागया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार जेसूची नवी आसऱ्या केल्या सांता दोनी वर्त्या भक्ता देवसाराक तुवें धांवन आयले पिडे सांग तुवें बरे केले दर्या सांगलेक तूं फरमायताय अन्या पान्या पेऱ्या पावताय कितें सण्यार दाखोवन दिताय ल्हाना व्हडा बुजोवन धाडताय महिमा सर्गी देवा बापा महिमा ताच्या एकल्याच पुता महिमा महिमा पवित्र आत्म्या सदां सांत अंतोनी मरेपात देवान केल्लें बरेपण आवाडून सबार जाणांनी अर्घां दिल्यांत 4 जाणांनी पिडा गुण जाल्ल्या खातीर 6 जाणांनी परिक्षेन बरे मार्क्स काडल्या खातीर 4 जाणांचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत एकल्याचें प्रसूतपण बऱ्या रितीन जाल्ल्या पासत दोगांक काम मेळिल्ल्या पासत एकल्याचें पियेवणें सोडिल्ल्या पासत दोगांच्या मतीक समाधान मेळिल्ल्या खातीर दोगांची भलायकी बरी जाल्ल्या खातीर त्यागांक अनवरांतले राखल्या पासत एकल्याचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर दोगांक भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर 22 जाणांनी मागिल्ले सकड उपकार मेळिल्ल्या पासत अर्घां दिल्यान. हांचे सगळें आमी अर्घां दिवया आमकां मेळिल्ले सर गरजांक देवान पावल्ल्याक. बरी सैरीक मेळच्या खातीर 40 आनी 1 जाणांनी दोगांनी वायट चवयतार सुटका मेळोवंक 27 जाणांक भुरग्याचें देणें मेळोवंक 40 आनी 7 जाणांक बरें काम मेळोवंक दोगांक काम कायम जावंक एकूणे 70 जाणांक कॅन्सर पिडा गुण जावंक 10 जाणांक परिक्षेंत पास जावंक 12 जाणांक रीण पाटी मेळोवंक 12 जाणांक बरो शेजारांतय बरो संबंद आसा जावंक एकल्याच्यो परतींतली केज इत्यार्थ जावंक 9 जाणांक शिकोवंक बरी मौत मेळोवंक एकल्याक चोरी जाल्ले वस्तू पाटी मेळोवंक 12 जाणांक पयशांचे समस्ये परिहार जावंक 40 आनी 8 जाणांची पिडा शिडा गुण जावंक तेगांक नवें घर बांदूंक आदार मेळोवंक 4 जाणांचें पियेवणें रावोवंक 20 जाणांक वेव्हार बिझनेस बरो जावंक 12 जाणांक घरान समाधान मेळोवंक दोगां भुरग्यांक बरी बोध मेळोवंक 8 जाणांक बरो फुडार मेळोवंक 14 जाणांक घर जागो मेळोवंक 7 जाणांक अनवारांतले राखोवंक 9 जाणांक परिक्षेंत उंचले अंक मेळोवंक 4 जाणांचें प्रसूतपण बऱ्या रितीन जावंक तेगांनी चिंतलें काम बऱ्या रितीन जावंक 8 जाणांच्या मतीक समाधान मेळोवंक 16 जाणांक विजा मेळोवंक तेगांक 3 कुटुंबांनी समाधान येवंक त्यागांच्या दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक एकल्याचें भायर पडले वस्तू मेळोवंक 15 जाणांच्या घरांनी रगले आसा ते तिरसोवंक 6 जाणांक सांबाळांत बढती मेळोवंक 2 काजारी जड्यां मदें समाधान येवंक 22 जाणांनी शिकले मोतींत उरोवंक 4 जाणांक घराची जाग्याची RTC मेळोवंक एकल्याक ऑपरेशन आसतना पिडा गुण जावंक एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक
13 जाणांक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून बसोवंक, एकल्याक काम करचे कडेन समाधान मेळोवंक, 6 जाणांक घराचें काम बऱ्या रितीन पंथाक पावोवंक, 7 जाणांक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक, तेगांक बऱ्या मेडिकल कॉलेजींत सीट मेळोवंक, दोगांक निदेचें देणें मेळोवंक, तेगांक प्रमोशन मेळोवंक, दोगांक सुडाळ उलोवंक फावो जावंक, दोगां भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक, 5 जाणांचें काजार बऱ्या रितीन जावंक, 4 जाणांची शिरांची पिडा गूण जावंक, एकल्याक दुस्मानाच्या हातांतलें राखोवंक, दोगांचे बावळ्याची दूख गूण जावंक, एकल्याचे ऑपरेशनाचे गाय गूण जावंक, तेगांक कामाचे भद्रते मेळोवंक, तेगांचे फ्लॅट विकून बसोवंक, एकल्याची आळसाय उणें जावंक, 4 जाणांची पाटीची दूख गूण जावंक, 27 जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक, एकल्याक देव बिरांतेन वाडोवंक, तेगांची आर्थीक परिस्थिती सुदरोवंक, दोगांक दिसपट्टो ग्रास मेळोवंक, दोगांक कठीण ताप आसा गूण जावंक, 13 जाणांचें कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक, 12 जाणांक BP शुगर नॉर्मल जावंक, एकल्याक फ्लॅट मेळोवंक, एकल्याक भाडें मेळोवंक, एकल्याक ग्रीन कार्ड मेळोवंक, तेगांक लोन मेळोवंक, एकल्याक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल जावंक, एकल्याक लायसन्स मेळोवंक, तेगांक परगांवांत शिकपाक बरी कॉलेज मेळोवंक, 11 जाणांक कॉलेजींत सीट मेळोवंक, एकल्याक ICUतान गूण जावन भायर येवंक, एकल्याच्या घरांत जानवरांक पिडा आसा ती गूण जावंक, तेगांक उगडासाची सकत मेळोवंक, तेगांची इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक, 11 जाणांची गांठीची दूख गूण जावंक, 9 जाणांची कृशी बऱ्या रितीन जावंक, 8 जाणांची एलर्जी गूण जावंक, एकल्याक फ्रॅक्चर जाल्लें गूण जावंक, एकल्याची एसिडिटी गूण जावंक, एकल्याक स्कॉलरशीप मेळोवंक, एकल्याचे हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक, एकल्याचें भायर पडुल्लें भांगार मेळोवंक, 4 जाणांक डिप्रेशनांतावन भायर येवंक, दोगांचो राग उणो जावंक, तेगांच्या हाता पांय बळ मेळोवंक, एकल्याक बाकी आसुल्लो सांबाळ मेळोवंक, 2 कुटुंबांत शेळ कोंकली ताप गूण जावंक, 5 जाणांची किडनी प्रॉब्लेम गूण जावंक, तेगांचे भायर पडले डॉक्युमेंट्स मेळोवंक, 5 जाणांचे दांताची दूख गूण जावंक, आनी 51 जाणांनी प्रत्येक तेसां बरोवन घाल्लीं आसा. तशेंच बरोवन घालिनात ते तेसां आमचीं मनांत आसचीं सगळीं संताच्या पांयां मळी दवरून आमी आतां मागया. वर्त्या सांत आंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आनवारां सोर तोराची वशाची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिपात पिडेस्तां भलायकी मेळटा, उसांबळ दोरयो तण जातात, बंदियोबानाच्यो सांगटी तुटोवन पडटात, तोंटे उठोवन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडल्यो वस्तू मेळटात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सोर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राच्या नपय जातात आनी आमच्या सर्गासान तूं पावताय. सोर फातयेन तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता, तें सोर आमकां जोन दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांताक 13 नामान. आनंद बरीत सांत आंतोनी मोरयेच्या संरक्षण काल जल्मोन 5 वर्सां प्रायर तुजें आमकारपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या पोटान पत्रार कुरीस रंबोवन देवसराक तुवें धांवडयलो. जोड दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमच्या बगेवन मायेचें आनी गठाय बळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मानाचेर जैत बरोवं. नमान मोरये कृपेन बरोवले समतुचे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव मन सुदैव पॉड जगो शिक्षण जेजू भगवती मर्यादा वाचमया मोपिया खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता संवसाराच्यो ताळण्यो आनी पास सुकुमचे खातीर वडपण ग्रेस्काय दादोसकाय तिरस्कार करन सांता गुस्तिनीच्या वड्डीन तूं रिगलोय. सांता पातकाच्या वसाच्या संवसाराचो कोरो कांटाळो आमकां जोड दी. नमान मोरये कृपेन बरोवले समतुचे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव पॉड जगोसीचें जेजू भगवती मर्यादा वाचमया मोपिया खातीर विनंती कराता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आनंद बरीत सांता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या उद्रेगान सांप्रास्काच्या वड्डीन तूं रिगलोय.
हे सांता प्राजिताच्यो दंडोनेचो मोग आमकां जोड दी नमान मरिये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फळ जगस चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमय मोप्याका तेमणधिकारा तानिम सामनाचा वेळा राम आनंद बरीत सांता तुजी जाणटिकाय आनी शांतीपण देवानस प्रगटीसर व्हड नेणटुवाय आनी संवसारा मुखार लिपोवंक तूं बेसाडलोय नेणटुवायचो व्हड शेगूण आदारूंक आमकां कृपा जोड दी नामान मरिये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैवन सदैव फळ जगस चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमय मोप्याका तेमणधिकारा तानिम सामनाचा वेळा राम आनंद बरीत सांता आपले उतर प्रगटच्या कामाक देवान तुका विंचून काडन बासांचें देणे आनी आजापाची पदवी तुका दिली देवाचें उतर उर्बेन आयकून तसो फळ काडूंक आमकां कृपा जोड दी नमान मरिये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फळ जगस चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमय मोप्याका तेमणधिकारा तानिम सामनाचा वेळा राम आनंद बरीत सांता देवाचो वर्तो मोग केल्ल्या वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातान घेवंक तूं फावो चलोय व्हडा मोगान आनी अत्रेगान कुमगारान ताका सेवंक आमकां कृपा जोड दी नमान मरिये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फळ जगस चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमय मोप्याका तेमणधिकारा तानिम सामनाचा वेळा राम आनंद बरीत सांता पवित्र उकरिस्ताक एका मनजती करना नमस्कार करूंक लावन कुमगारां सुमी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हूण तुवें रुजू केलें जिव्या पाबार्थान पवित्र उकरिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां कृपा जोड दी नमान मरिये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फळ जगस चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमय मोप्याका तेमणधिकारा तानिम सामनाचा वेळा राम आनंद बरीत सांता मनशांनी देवाचें उतर आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्यांच्या मासल्यांक लागीं आपोवन तुवें सरमांव सांगलोय मानान आनी काळजान देवाच्या सतांक परिपूर्ण काळजांक आमकां कृपा जोड दी नमान मरिये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फळ जगस चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमय मोप्याका तेमणधिकारा तानिम सामनाचा वेळा राम आनंद बरीत सांता निराप्रदीच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळशाक उलोवंक लावन ताचे आवयचो मान तुवें रोखलोय कश्ट अपमान सोंसणीकायेन सोसूंक आनी आत्म्याचें नितळपण कथाबेन सांबाळूंक आमकां कृपा जोड दी नमान मरिये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फळ जगस चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमय मोप्याका तेमणधिकारा तानिम सामनाचा वेळा राम आनंद बरीत सांता पदवा शहरांत सरमांव सांगून आसतानाच आजापानी रिजबानान पावोन तुज्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय अपमान केल्ल्यांक बोगसूंक आनी दुस्मानाचो आमकां कृपा जोड दी नमान मरिये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फळ जगस चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमय मोप्याका तेमणधिकारा तानिम सामनाचा वेळा राम आनंद बरीत सांता तुज्या मागण्या आनी सर्गा वयले जानवाये वरवीं सबार हेरेजांक आनी पातक्यांक बऱ्या वाटेक तुवें परतिलें सगळ्या काळजान देवा थंय परतून आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोड दी नमान मरिये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फळ जगस चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमय मोप्याका तेमणधिकारा तानिम सामनाचा वेळा राम आनंद बरीत सांता तुज्या तारोका बरी सगळी तुजी जेनी आत्मे बचाव करूंक तूं वावुरलोय निमाण उस्वास सोडटाना तुवें पळयले बरीच आमी जेजूक पळोवंक आनी तुजे सांगाता ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर नमान मरिये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फळ जगस चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमय मोप्याका तेमणधिकारा तानिम सामनाचा वेळा राम आनंद बरीत सांता देवान तुका दिलां देणे आसार्यांचें आनी तुका उलो मारतेल्यांक तूं सदांच पावताय इतल्या व्हडा अत्रेगान हांव मागतां तें म्हज्या आत्म्याक बरें जाल्यार जेजू कडचे मरिये मारिपात म्हाका जोड दी नमान मरिये कृपेन बरोले सम तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सुदैवन सुदैव फळ जगस चेंजेस भगवती मर्यादा वाचमय मोप्याका तेमणधिकारा तानिम सामनाचा वेळा राम आमच्या लदिनेंत मरियेच्या लदिनेंत आमी एक मागता तलांतर पासत मागचें तलांतर जाल्ल्यां पासत पाप साहेबांनी ह्या म्हयन्यांत
स्थलांतर जाल्ल्यांक मागणें करूंक मायग्रंट्सां बसत मागणें करूंक विसरना. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पबीत जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसभर ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला मुक्षितांव तशें आमचे पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां नामान मरिये कृपेन भरले जम तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फावट जेगुसीचें जेजू. भगवती मरे देवाच मये आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचो वेळार आमेन. रेलिकेचो आशीर्वाद. सांत आंतोनिया मा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताचा बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. सर्पद्वेतरा आनी सदां जिवोमच्या देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंग दार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सोरान वारांतलें सुटाशें आनी सोर आमच्या परकवण्यांनी तुजी सासाय आमी बोगिशें आमकां फावो कर. क्रिस्तांच्या सोम्या मारिफात. आमेन. सांत अंतोनी वरती तुझी देणी आयल्या तुझे लागी भक्तीपुणी. सांत अंतोनी मागता कालते पोनी दी आमकां सोमसोणी बरदेन्यांनी. तू आमकां साय सगळ्यांक तू साय पावच्याक त्या सर्गेच्या सुखा. तू आमकां साय सगळ्यांक तू साय पावच्याक त्या सर्गेच्या सुखा. आच्या पकोरून जालोय मोगाळ पावलोय तू सगळ्यांक जिंगे मोनाक. दोतोर तू जालोय सादी चिंची येलोय क्रिस्ताक मोगान पेगून बोलोय. सांत अंतोनी वरती तुझी देणी आयल्या तुझे लागी भक्तीपोनी. सांत अंतोनी मागता कालते पोनी दी आमकां सोमसोनी बरदेन्यांनी. तू आमकां साय सगळ्यांक तू साय पावच्याक त्या सर्गेच्या सुखा. तू आमकां साय सगळ्यांक तू साय पावच्याक त्या सर्गेच्या सुखा. मुखार पुत्रा सोवे आमकां मरे आशिर्वाद देव आमकां. भगवंत खुर्साचे कोरेनार आमकां आमचो देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. संतोषाच्या उमाळ्याने भर काळना आमची तुझे दयोबार. तुका
भाव बहिणीनो देवागार गादिव्या सृष्टीचो रचणार जावन तो आमच्या संगात सदांच हजर आसा आणि त्याच वर्त्या त्याच्या पुताचे पवित्र काळीज आमचे खातीर सदांच पेटोवन आसा आणि हे सर बरेपण ताणें दिल्ल्या खातीर देवागार गांधावन देवाचो उपकार पण पवित्र इंद्राच्या नांवी मिसाचें बलिदान एक कुटुंब जावन माया मोगान आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू आज आमी एका कुटुंबा स्पिरितान सोम्याच्या जेवणांत वांटेली जावंक हे एवकरिस्ताचे वेदी बाबरी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी देवाची खुशी पाळून बरें विंचून आनी वायट सांडून क्रिस्ताक साक्ष दिवया म्हणलो संदेश दिता. आमी केदींकच देवसराच्या बुलोवणेक खाल जायनासतना सदांच देवाक विधेय जावन ताचे सांगाता जियोंक आनी ताची खुशी करच्यांत जिवीत फळाबरीत करूंक गरज आसची मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. देवान आमकां पयला वर्त्या एक उद्देश खातीर देवाचो मोग करून त्या मोगा प्रमाणे आमी जियोंक आनी तसलो मोग करता आसतना कसले आडकळी अडचणो आयल्यार सम्या सांगात आमी आसोन धैर्यान ताच्या वर्त्या माजतीन मुखार सरोंक तो आमकां आपोवणें दिता. ते आपोवणें आमी घेवया. आमची काळजां मनां नितळ करया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रितीर पात्र घेवंक आयतीन जावन सांगाता म्हणया. हांव पातकी सरपतदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांचीन तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बघे सदांच आमकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनंतीकात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपतदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो. आमेन. महिमा
सगळीच्या राया सर्वदेरा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निरास्ता तुझ्या तोर वैभवापासो आम्ही तुका वगळता सगळ्या जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सगळ्या देवा देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढताय आमचे दाखवता तो पापाच्या ओझ्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रात्म्या सांगती देवा बाबाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकच पवित्र एकच तो ईश्वर एकच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा बरें तें सगळें तुजें स्थान उपसता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तेतून आमच्या मतीन घाल आनी तशें करून आमकां आदार दी आमी विनंती करूं मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सह पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप दादल्याक उलो केलो आनी विचारले तूं खंय आसाय ताणें जाप दिली तूं बागेन चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो देवान ताका सवाल केले तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें हांवें आड व्हरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें दादल्यान जाप दिली तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें हें तुवें कितें केलें स्त्रियेन जाप दिली सोरपान म्हाका फसयलें आनी हांवें तें केलें तवळ सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें तुवें अशें कितें केलें अशें कितें केलें देखून सर जानवरां आनी मोनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितान धूळ तूं खातलोय तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मस्तक सेंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कोंस मारतलोय देवाचें उतर हें देवाची उपकार सर्वेस्परासोवे आसा काकलूर संपूर्ण सुडका ताचे तावनस येता सर्वेस्परासोवे आसा काकूर संपूर्ण सुडका ताचे तावनस येता पाताळांतावन सोम्या हांव तुका बोब मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो तुजे कांची दिवं दी म्हज्या कालते विनंतीच्या ताळ्या सर्वेस्परासोवे आसा काकूर
संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता तूं सोम्या जर कोटे पोना लेखशी सोम्या तुझे मुखार आवाज कोण तुझे लागीं आसा देखून पातकाचे मोगसाने आमकां आसा तुजी भयाभक सर्वेस पोरा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवन आसा ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो बरवसून रावला केतना फांते जाय अशें म्हणून पर्यागार आशेवन आसता त्यावून चड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आवडेवन आसा सर्वेस पोरा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता सर्वेस पोरा सोवे आसा काकूळ संपूर्ण सुटका ताचे तावनूच येता सांपावलून कुरिनकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो हांवें सतमांतलें देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा त्या प्रमाणे भावार्थाचें देणें आसून आमी सतमानता देखून आमी उलयता आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तसो देव आमकांय जेजू सेवेन जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सुद्रे हुजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव पळया हे सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मानून हाडलां अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवताना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली ह्या पासत आमी दैर सांडिनाव जरी आमचें भायलें सैम इल्लें इल्लें नाश जावन येता तरी आमचें भितरलें सैम जिवान बरोवन बरोवन येता कित्याक आमचे वयर येता ते हळवायेचे आनी तत्कालीक कश्ट दग्ध कसलेच सर नातलेले अनंत सचनीक महिमेक आमकां तयार करतात दोळ्यांक दिसता त्या वस्तूंचेर आमचें ध्यान मन दवरिनाव पूण अदृश्य वस्तूंचेर आमकां दिश्टीक पडटा तें तत्कालीक पूण दिश्टीक पडना तें सदां काळ बळटा तसलें संवसारी आसा तें आमचें बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो तंबू मोडून गेलो जाल्यारय देवान आमकां तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदी नातलेलो ससनाचो निवास आमकां सर्गार तयार आसा म्हूण आमी जाणाव देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लुटून भायर घालतले आणि म्हाका तर निर्तान ऊंच उबारलेल्या तेन्ना सर्व मनशांक म्हजे थंय हांव व्हरतलो
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं ची सवे असो सामार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तुका सोम्या. सैतानाचो अंत लागीं पावलो. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साद जालें ना. ही खबर ताच्या भाव बंधुवांक मेळटच ते ताका धन व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली फिरवल्या ते म्हणटाले. हेणें जेरुजलेमान थावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले हाच्या माथ्यार बेल्झेबूल बसला. देंवचाराच्या मुखेस्ता मार्फत हो देंवचार धांवडायता. देखून जेजून तांकां सरशी आपोवन वापारींनी तांचे लागीं म्हळें, सैतानाक भायर धांवडोवचो कसो? एक राज एकामेका जुपपी पंगडांनी वांटे फांटे जाल्यार तें राज बाळवना. तशेंच एक घराणें कचाटांनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उरना. तेच परी सैतानाच्या पक्षाचे पंगड जावन एकामेकाक झुचीत जाल्यार तें राजी बाळवना. तें बेगीनच आळू वता. कोण जाल्यारय एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयलें रिगोन ताका बांदून घाल्ल्या शिवाय ताची आस्त लुटोवंक शकना. ताका बांदून घाल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लुटूंक शकता. सतच हांव तुमकां सांगता, मनशांनी आदारलेल्या सर पातकांक आनी उचारलेल्या सर निंदांक बोगसाणें मेळटलें. पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उचारता ताका केदींच बोगसाणें मेळचें ना. ताका देंवचार लागला म्हणून ताणें म्हणलें देखून जेजून अशें उलयलो. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली. पूण भायरच रावून ताणें जेजूक आपोवंक धाडलो. लोकांचो जमो ताच्या भोंवती बसून आसलो. देखून ताणें ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजी भाव भायर रावल्यांत तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजो भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जिवी शांतीन म्हण नांवाडलेली मादा तेरेजा ती बगेवन जाल्या आनी शांतीपणाच्या पदवे ती पावल्या. पूण ती जिवंत आसतना जायत्या जाणांच्या कश्टांक ती वांटेली जाताली. जायत्या जाणांक बरेंपण ती हाण दिताली. मात्र न्ही आसता तिच्या जिवनांत हर एका वेळा म्हणल्यार बरी दुबळ्या धाकट्याच्या सेवेंत ती आसली. आनी अशें आसता तिच्या विशयान सयत अपप्रचार केल्लो आमी आयकला. एक पत्रकार क्रिस्टोफर हिजन्स म्हणलो तिच्या विशयांत एक आर्टिकल बरयता आनी त्या आर्टिकलाक शिरोनामे दिता हेल्स एंजल. म्हळ्यार यमकण असो बडवो म्हूण. कित्याक तिची ती बरी सेवा ताका ती पळोवंक जावना. मसरान बरो न्हू म्हणल्यार बरी तिका तो दुसऱ्या नांवान उलयता. पूण मादर तेरेजा अच्छल ती केदांच सकडी अपप्रचारा भियेल्ली न्ही. धैर्यान मुखार वता, आपलें काम मुंदारिता. कोणी कितलो विरोध केलो जाल्यार देवाचें मिसांव ती संपूर्ण करता. आज तुमी पयल्या वचपांत पळयलें जाल्यार नाडणी कशी येता म्हणल्यार वर्तेसाक सांगा आसा. जेवसार सरपरपार नाटता आसतना तें पळ केल्या उपरांत देव वेदेन बागेंत चलोन वेता आसतना
आपयता आदांक आनी आदांक विचारता वेर आर यू, तूं खंय आसाय? आनी ह्या वेळार तो दिता हांव वाड आसा रावला. आनी ह्या वेळार देव ताका दुसरें सवाल विचारता, तूं विणगो आसा म्हण तुका कोणें सांगलें? आनी तिसरें सवाल देव ताका विचारता आनी म्हणटा, तुवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ केलें काय? आनी चवथें सवाल पळया, तुवें अशें कित्याक केलें? तुवें अशें कित्याक केलें? म्हाका जेन्ना आदाम आनी येव ती आपुरबायतारां येदेन बागेंत ती आसली, येदेन बागेंत आपुरबायतारां तांचे जिवान जिवन आसली की तेंच ती न्हेसोंक नातली. आनी ह्या वेळार तांकां केदाळे बगोंक ना आपूण विणगी आसात आनी आपूण लिपय जाय तांपी जाय म्हण तांकां कांयच बगोंक ना. कित्याक देवान ताचे कुर्पेची नसण, ताका आमी म्हणटा द गार्मेंट ऑफ ग्रेस इंग्लिशांत, कुर्पेची नेसण तांच्या बोवारी ताणें घाल्ली. आनी ती कुर्पेची नेसण न्हेसयल्ल्या वेळार तांच्या दोळ्यांक सगळें बरें दिसतालें. आदांव येवेक बरो दिसतालो, येव आदांक बरी दिसताली. आनी एकामेका थंय तांकां कांय उणेपण दिसनासलें. थंय आसले सगळीं रूख झाडां आनी तांची फळां सगळीं बरीं दिसतालीं. आनी अशें आसता म्हाका भावन आनी भयणीनो, कितें घडलें? बरें आसले कडेन वायट बी वमतात, जेवसार आसात ताका. आनी जेवसारच्या त्या नाटकी थाळणेक ती वळख जाली आनी ताचे उपरांत तें फळ केलें. आनी फळ केल्या उपरांत देवाक कळीत ना म्हणणे, देवान तांचे थंय ते एक पातक केला या सूख केला म्हूण तांकां बोगां पेंवच्या खातीर देवान 4 सवालां आदांक विचारलीं. आनी 4 सवालां आदांक विचारता आसतना आदांव आपलें बोट येवे वयर दाखय लागलो आनी येव सरपा वयर दाखय लागली. ब्लेमिंग इच अदर म्हणटा आमी, एकामेकाक बोट दाखोवन आमी अपराध मांडटा. एखाद्या वेळा आदांव आनी येव आपणें केल्ली सूख वळखोन घेवन देवा मुखार ती आमी सूख केल्या, आमी पातकी म्हूण वळखली जाल्यार देव तांकां बक्षीत आसलो. येदेन बेगीन परत तो संतोशांत तांकां जियोंक पावो करता आसलो. केन्ना आमी वळखोन घेयना, हेरां वयर घालता. सामान्य जावन आमचें जिवन अशें आसा मोगाचें न्हू, आमी हेरां वयर घालता. तो तसो हें अशें ताणें केलें हाणें केलें. तुवें केलां जाल्यार ओपन घे आनी एका वेळा तुवें करूं ना जाल्यार हेरां वयर घाली नाका. तुजें तोंड बंद करयेत, ह्या आमचेत लागीं आमी रावयेत. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एक मनशान हेरां वयर तो अपराध घाल्या देखून आदांवन येवे वयर, येवेन सरपा वयर अशें अपराध घाल्या देखून येदेन बागीचेर तो संतोश ओगडोन घेतलो. आज आमी आमच्या जिवनांत जायते वटेन चिंता, म्हज्या देखून हेरांनी बरीं जालीं काय, म्हज्या देखून हेरां वायट जालीं काय म्हण आमी चिंतिना. हेरां बरें जाल्यार बारी बरें मोगाचें न्हू. हेरांनी बरें जावचे खातीर देवान आमकां रचला, हेरांक बरें करच्या खातीर आमकां रचला. त्या खातीर जेजू आपुरबायतारा म्हणटा, जो कोण त्या पापाची खुशी करता तो जावन आसा म्हजी आवय, तो जावन आसा म्हजी बापय, ती जावन आसा म्हजी भाव भयणी सर्वां. तर आमकां आपोवणें दिलां तीच देवाची खुशी करूंक. आनी त्या वेळार आमी देवा मुखार ताच्यात वर्त्या दायजाक पावो जातल्या. द गार्मेंट ऑफ ग्रेस, कुर्पेची नेसण आमच्या बोवारी ताणें आमकां नेसय जाय. तर आमी सोम्याक लागीं सर जाय, ताचे सांगात एक जाय. ताचें मिसांव काम ताणें हेरांक कशें कुमक केल्ली त्याच प्रमाणे आमची सेवा हेरांक आमी दिली जाल्यार त्या प्रमाणे सोम्याक मेस्सोवची जिणी आमी जियेतल्या. त्या खातीर सोमी म्हणटा, जें कितें तुमी समजोन घेनासतना एकामेका वयर अपराध मांडतात आनी ते फारिसेव आनी सादुसेव ताका अपराध मांडटले. त्या खातीर ताचे थंय आसलो तो पवित्र आत्मा ताणी समजोन घेवनातल्या खातीर जेजू म्हणटा, खंयचीय पथकां बक्षिसीत पूण पवित्र आत्म्या विरोध केल्ली हांव उलयली पथकां बक्षिसीनांत. एक पवित्र मनीस ताचें कार्य मुखार सर व्हरता आसतना आमकां जाता की ना म्हण आमी पळोवचें नाका. देवाचें तें कार्य तर तो मुखार सर व्हरतालो. त्या खातीर आमी तर्क करून आमकां कांय करूंक ना. पवित्र आत्म्याचें तें कार्य
पवित्र आत्मो आणि जेजू मुखार व्हरता एखादो पवित्र आत्म्याचे ते कार्य न्हय ते पसळटा आणि नाश जाता. तर आमी सम्या सांगता ताच्या मिसावान वांटेली जाता आसतना एकामेकाच्या मोगान एकामेकाक उत्तेजन दिवन आमची जिणी आणि हेरांची जिणी सुफळ करून पेसाडया. आमेन. सगळे आमी उबे रावया मोगाच्या नांवान. देवाच्या वर्त्यापणांत ताणें आमकां भागीदार केला. ताचें वर्तें जिवीत ताणें आमकां दिलां. त्या जिवितांत सदांच वांटेली जावच्या ताणें आपोवणें दिल्लें आसता. त्याच बाबार्थान आमची बाबार्थ ताच्या मुखार उसारुया. एकाच देवाक सतमानता सर पददार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तू जर असणार आणि एका समिया जेजू क्रिस्ता सतमानता देवाचो एकलो पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्मला देवातावन देव उजवाडतावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव तो देवातावन जल्मला ताका रसोंक ना बापाच्या सैमसो ताचेर सर्वस्व केल्यात आमा मनच्या पसत आणि आमचे सोडून पसत सर्गात तो देवलो आणि पवित्र आत्मारी ओंकार मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमच्या बसत 5 काल ताका कुस्सा मारलो ताणें कष्ट मरण सोंसलें आणि ताका आनीक पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गात सोडलो आणि बाबाच्या उजव्या बसला जिवांचे आणि मेल्याचे मनसूख करूं वैभवान तो परतून येतलो आणि त्याच्या राजवट सेवेटो आसचो ना आणि पवित्र आत्मा सन्मानता ईश्वर आणि जीवदाता तो बापा आणि पुता तावन निपसला बापा आणि पुता बराबर ताकाय सरको नमस्कार आणि महिमा पावो प्रवाद्या मारिफात बोलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि दामदारे स्थापिले सभेक सन्मानता पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र आसा म्हण मानता आणि वेल्याच्या आपण आचरणपणा आणि ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देव आमचे मागणे आयकता त्या मागण्याक पाळो दिता आणि त्या स्वर त्या भावार्था आणि बरोवशान आमचे ते असले उणेपण कान निवडून बऱ्या वर त्या मोगान आमची सर प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरुया. जवाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी लोकांच्या गरजांक सदांच स्पंदन करूंक आणि सगळ्या राष्ट्रांत समाधानाचे न्यायनितीचे वातावरण आसा करूंक वावरीशें तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या समेस्त कृषीक भावा भयणीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या वावराचो फळ तांकां दी. तांणी केल्ली कृषी पावसा विणे वा सडीत पावसा वरवीं वा एर प्रकृती विकोपा वरवीं नाश जायनाशें तूं तांकां राख म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. विविध कश्टां आकांतान आसच्या पिडेन वळवळच्या बेजाऱ्यान आसच्या समेस्त भावा भयणींनी तुजेर पातयेनी दवरन जियेशें कर. तांकां तुजी सकत घटाई आणि बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवा जनांनी संवसारी संगतीक लब्ध नासतना तुज्या मोगान बरोवन सदांच तुजी खुशी सोदून वायट ओडण्या आनी भुलवण्या तावन पयस आसच्याक तूं तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. एवकरिस्ताच्या मेजा बवरी जमो जाल्ल्या आमा सर्वांक तुज्या बेसावनी बर. एवकरिस्ताच्या बळान बऱ्या आनी वायट्या मदलो फरक समजून सदांच बऱ्याचो पोस करन तुजी खुशी पळच्यात आमकां दादोसकाय फाव कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे ऐक. सर्वेस्वरा आमच्या मगळा बापा तुजी वर्ती दिश्ट आमचे सरोनी चड आनी चड मापान तुजी खुशी करूंक आणि तुजे सेवे बरी जिवनांत आमी वांटेली जावच्याक आमकां जाय जाल्यार सर करपा दी. प्रत्येक तरां पिड्यांत वळवळच्या हर एका भावा भयणीची काकूत कर. हर्पीस डेंगू नानंतरचे कॅन्सर त्याच प्रमाणे किडनी प्रॉब्लेम लिव्हर प्रॉब्लेम असले नानंत तरां पिड्या वळवळच्या आमच्या मोगाच्या भाव भयणीक तो संपोवन तरां नितळ कर. तांकां जाय जाली बरी भलायकी दी. आम्हा सर्वांक जाय जाली सवकासाय दी. आमच्या मतीक समाधान दी. माय मोगा जिणी जिवंक आमकां पावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद दाद्या बापा मानतात असलें सामण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या वैली सभेच्या आगावा सविस्पर मानून घेवन बापा तुझे भक्ती करून आमी तुका वप्ता त्या बलिदानाचे तुझे दाल दिश्ट घाल हे बेटा आनी तुका मानो आनी तिचे वरी आमचो प्रेत मोग वाडूं आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि सष्णाच्या देवा सर काळे आणि चौथ्या आमी तुका देन वासोवंक फावो हो कायदो नेतीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या आवडत्या मोगान हो संवसार तुवें रस्त आसतना तांच्या आवडत्या उदारगते तुझे क्लास पुत्या संवसारात हाडिलोय ताणें आमचो सोय मोग केलो की ताच्या कश्टा मरणांनी पुन्हा जिवन बनवरी नव्या जिविताक आमकां पावयले त्या संताच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदळबाळ निरंतर गायता तुझे मुखार बापाक करस्तो पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जळ तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कोड तुमच्या पासो समर्पणची तेच परिचवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करळचें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पसत आनी समेज मनशा पसत तें वाळवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात हो भावार्थ सख्य सोम्याची जो आमी हो मुंडो कथा आनी एकांसिंतले पियेता इतले पोटी तूं वैभवातीस आमी तुझे मरण करता बापाचे क्षमण आसणी पुन्हा जीवनपण आसा आमी भक्तीपणे उगडास करता
आणि वची विताचो उंड आनी सोडोवची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीठ पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजके बराबर तुझ्या वर्गा बराबर ताका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुकमळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे मये संगाती बागेवन तुझ्या त्या पती संगाती बागेवन जर दुतां आनी बागेवंत आशिसूच्यो सांग फ्रांसीस आनी सांग क्लारा सर काडें तुका मान वल्यांत. त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जाताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. परबायचे आणि मोगाचे प्रार्थना समेन आमकां शिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगत आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे कशें सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या बागण आमच्या सोडून धाड जेजू क्रिस्त जेणे बरेचशा नत्रयतले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकारांतली वाठय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अद्भुतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ही सस्नाच्या सस्नाक समेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो. माया मोग ससंख्य जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेणी संसाराची पाप काढते आमची काकूळट आमची काकूळट देवाची शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट आमची काकूळट देवाची शेणी संसाराची पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ओ मोगेच्या भाव भयणीनो पळय आमचो समय जेजू हर एका वेळा बरें केल्लो. कोणी जाका विरोध केलो जाल्यार त्या प्रमाणे तो चलोवना तेच्या प्रमाणे बरें करूनच आपल्या बापाचें मिसांव संपोवन केलें. तेंच मिसांव मुखार व्हरूंक ताच्या कलत्या वर्त्या मोगाच्या कळसांत तो आमकां उलो दिता. हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवन चे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सर्वेस्पर म्हजें कडप म्हजें कोटें म्हजो सोडवंदार म्हजो देवस प्रार्थया मोगाळ बापा तुवें आमकां तुज्या बोवा परबायचें जेवण वाडलाय आनी आमच्या पिडां वखद दिलाय ताचेर चर पातकांतले आमकां सोडय आनी तुज्या कुशा प्रमाणे चलोंक आमकां घटाय दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर पद वेदाधे बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वर्त्या तरान सम्याक लागीं सरोन बऱ्यांतलें बरें सदांच करूंक वसोने आद क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा एक घडी भर बसच्या मोगाच्यान ओगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आता आनी सदां सर्वदा बोवा परबाय सतीश देवान दिला परबायच्या वातावरण आमकां पाव गेल्या खातीर देवाक आमी आभार मानता तुमी हांगा आसोन तुमच्या ह्या आजारपणा देखून आयची रेतीर बोवा परबाय तरान संभ्रमली त्या खातीर तुमकां सर्वांकी कापुजीन फ्रातीच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमकां आज मिसेच्या बलिदाना सांगात दिल्ले जावन आसात मानादीक बाप फ्रांसीस फर्नांडीस तांकां आनी गायन मंडळी बोवा परबायची कंतरांत आनी गायल्यांत भाऊ जॉन आनी गायन मंडळीक तांकांय तुमच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या भाव भयणीनो तुमी पळयतात दैवीक काकुचे रेतीर मंदिरचे सांतोंची परब थंय हांगा तुमगे थोडे बॅनरां आनी थोडे पोस्टर्स पळोवंक मेळटात ही परब ह्याच म्हयन्याच्या 13 तारखेर ब्रेस्तारा सांजेर 5:45 आमच्या ग्रोट्ट लागीं सांतांत ग्रोट्ट लागीं आमी जमतेले हांव ताजे उपरांत वातीच्या पुरश्या वरां आमी भितर येवन 6 वरांक पेस्ताचे तापाचें मिसाचें संभ्रम आसतलो आनी ताका तुमकां सर्वांक आमी आपोवणें दिता ट्रिड्यूमाची तयारी जावन 10, 11 आनी 12 सोमारा मंगळारा बुधवारा 5:30 वरार आराधन 9 आनी 6 वरां मिसाचें बलिदान कोंकणींत आसतलें तुमकां सर्वांकी ह्या वर्त्या देवस्पणाक आमी उलो दिता येया आनी समांतोनच्या वर्त्या अजापां तुमच्या कुटुंबांनी जावच्याक ताचे कडेन विनंती करून मागा Jesu
सर्वांगी तुझे आशीर्वाद. क्रिस्तुचे कृपेन देवांका आमच्या देवा आमच्या दिसवनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाचनो परत्यान या सकाळींच्या फुडें आमी हांगासर या देव तेंपलांत जेजू समोर हाजीर जाल्या. देवाक आराधन करूंक ताची महिमा गावंक ताची स्तुती गावंक आनी ताची बेसांव आपणावंक ताणें दिवची सर्गींची देणी आपणावंक. कित्याक तो जावन आसा आमचो रचणार पोसणार सांबाळणार जीव दाता. जें कितें आमचें सगळें आसा तें देवातावन येता. त्या देवाक आमी निरंतरी आराधन करता आसतना आमच्यो सर्गर्जोय ताचे समोर आमी दवरया आनी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी आराधन करया. ताची बेसांवां आमी आपणावया. गावया गायन आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक. आमच्या गायन बुकांत ये 22 पेज नंबर 31. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. भक्तीन मना कालच्या कळसा करता तुका नाम. भक्तीन मन कालच्या कळसा करता तुका नाम. करता तुका नाम. जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगाचो ग्रास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. हर एक दिसा भक्त्या तुका आमी यात्रेका. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. भक्तीन मना कालच्या कळसा करता तुका नाम. भक्तीन मना कालच्या कळसा करता तुका नाम. करता तुका नाम. संसाराचो उजवाड तूं काळोख गावडावसो. समाधानेचो प्रकाश वागोवसो. संसाराचो उजवाड तूं काळोख
पाकुसो तुका मेळोंक आशेतां वल्ली सकत लालेतां तुका मेळोंक आशेतां वल्ली सकत लालेतां एक दिसा बोलूंक शांती आमी यात्रेतां आराधन आराधन स्वामी सक्रामेता आराधन आराधन स्वामी सक्रामेता भक्ती मानान कालत्या काळजान करतां तुका नामान भक्ती मनान कालत्या काळजान करतां तुका नामान करतां तुका नामान सम्या कालत्या काळजान बोळ्या काळजान विधेयपणान आमी तुजे समोर येता सवारपटी आमी आमच्या अहंकाराक बली जाता गर्वान आमी जियेता तुवें आमकां कित्याक रचलाय म्हणल्यार आमी समजून घेनासतना आमच्या स्वार्था पासत आमी जियेता आनी तशें आमी जियेल्ले वरवीं आमचें जीवन आमी नाशाच्या वाटेर व्हरता तुवें रचली भोव सोबी सुंदर प्रकृती आमी नाश करनासा सोमी आमकां खालती कर बोळी कर विधेय कर जशें जेजू खालतेपणान विधेयपणान जियेलो सादो बळो जावन जियेलो तशें आमी खालते जावंक बळे जावंक हंकार आमचो सांडूंक स्वार्थ सांडूंक आनी तुवें दिल्ली ही भोव पवित्र प्रकृती आनी आमचो जीव सांबाळूंक तूं आमकां कृपा दी जाणवाय दी उजवाड दी गिन्यान दी कित्याक सोमी आमी तुजे जावन पयस गेल्या तुज्या वाटेर जावन आमी पयस गेल्या तुजे उपदेश पाळूंक आमी सलवाल्या सोम्या हे आमच्या काळजांत हे आमच्या कुटुंबांत हे आमच्या समुदायांत हे आमच्या इगर्ज मातेंत आमची काळजां म्हणा उजवाडाय नवें जिवीत तूं आमकां दी बोरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोसो बोरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो जिविता जरी आमकां पावोसो तुझे जिवीत आशेता वतमी कानाक लालेता तुझे जिवीत आशेता वतमी कानाक लालेता हर एक दिसा तुझे संगी सोलोंक आशेता आराधन आराधन स्वामी सक्रामेता आराधन आराधन स्वामी सक्रामेता भक्ती मनान कालत्या काळजान करतां तुका नामान भक्ती मनान कालत्या काळजान करतां तुका नामान करतां तुका नामान हालेलुया 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 हालेलुया
तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मोगेशनो आमकां सर्वांक नवे साव जोडूंक जाय फाटली जिणी बदलून रुपांतर जावन देवाक जना जावन ताचो मोग करून ताची सेवा करून आनी निमाणे आमकां रसिल्ल्या आमकां पोसच्या सांबाळच्या राखच्या आनी आमचें पोशण करच्या आमकां बोक्सांनी दिवच्या साल्वासांव हाडच्या देवा संगी आमकां ससनाच्या ससनाक जियोंक जाय पूण मोगाच्यानो ह्या वाटेर आमचो स्वार्थ आमकां देवा थावन पयस व्हरता मातेवाचो वांजेल 6 अध्याय 30 आनी 3 वळ हांगासर आमी वाचता सोदा तुमी पयले देवाचे राज आनी ताचे नितीवंतपण आनी सर संगती तुमकां मेळटल्यो वय मोगाच्यानो पयले सुवातेर आमी सोदी जय देवाचे राज जेजूचे राज सोडवून हाडता ते राज ताचे नितीवंतपण ताचे प्रामाणिकपण आमी निरंतरी सोदी जय खालते बळे आमी जाय जय ते दळा जें कितें आमी मागता ते सगळें देव आमकां दितलो कित्याक ताणें आमकां ताचींच भुरगीं जावन रचल्यांत उत्पत्ती ग्रंथ 1 अध्याय 20 आनी 7 वळ देवान आमकां ताच्याच सारकेसो आनी सुरूपायसो जावन रचलां तसोच स्पिरीट ताणें आमचे थंय दिला तो आमकां राखता सांबाळटा पूण सबार पोटी मोगाच्यानो आमच्या स्वार्थाक लागून आमच्या गर्वाक लागून आमच्या हंकाराक लागून हांवच देव म्हणल्या भाशेन आमी जियेता मोगाच्यानो आमी ह्या संवसारांत नश्वर जावन आसा जेन्ना देव आमकां आपयता आमकां फाटीं वचोंक आसा हें सत आमी वळखनासतना हांवच देव म्हणले बरी आमी जियेता आनी तशें जियेल्ले वरवीं आमचेंच जिवन आमी नासाच्या वाटेर व्हरता आज आमकां नवें जीवन जाय आमकां रुपांतर जावंक जाय जिवनांत आमकां नवें साव हाडूंक जाय तर आमी देवा समोर येवया ह्या अल्तारींत ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल खरोच हजराचो जेजू आमकां कशें आमी देवाक मानवोवचें तें जियोंक तो शिकयता तो देवाचो पूत वयतरी देवूच तरी तो ह्या ल्हानशा रुपाकाल तुजे आनी म्हजे समोर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आपणाक हाजीर करता आनी तो आमकां सांगता म्हजे बरी तुमी जाया म्हजे बरी तुमी जियोंक प्रयत्न करा हांव खालतो आनी बोळो जावन आसा हांव देवाचो पूत वयतरी ताका हांव विधेय जावन जियेलो कुर्साच्या मरणा पर्यंत हांव विधेय जालो जें कितें ताणें म्हाका ह्या संवसारांत जियोंक धाडिल्लें त्या भाशेन हांव जियेलो म्हजे थावन तुमी शिका हांव खालतो आनी बळो जावन आसा सादो जावन आसा जल्मल्ल्या घडये तावन कुर्साच्या मरणा पर्यंत जेजू खालतो जालो
बळो जालो, सादो जावन तो जियेलो. त्या जेजूच्या वाटेन आमी चलोवंक प्रयत्न करता आसतना मोगाच्यानो तसो आदार आमकां जाय, ताणें दिवची देणी आमकां जाय, पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां जाय, नातर आमी सुकोवन पडटले. आमच्या नासाक आमी कारण जातले. आजकाल आमी संवसारार पळयल्यार कितलोसो लोक नासाच्या वाटेर चलोवन आसा. आपणाचें जीवन नासाच्या स्थितीर जियोवन आसा. सगळ्या मनशां कुळा पासत आमी मागया, आमच्या फुडाऱ्यां पासत आमी विशेश तरान मागया. तर ह्या दिसांनी आमच्या देशांत येलिसांव आसा. हे येलिसांव बऱ्या तरान जावच्या पासत, बरे फुडारी विंचून येवच्या पासत, बरो सरकार आमकां मेळच्या पासत, देवाच्या कुशे प्रमाणे लोकांक चलोवन वर्सो सरकार आमकां मेळच्या पासत आमी निरंतरी मागया, कळनासतना मागया. कित्याक जो कोण देवाचे उपादेश पाळन ताचे प्रकार जियेता ताका देवाची बेसांवां आसात. तो ह्या संवसारार शांती समाधान हाडूंक शकता. तर मोगाच्यानो धन्या देवाक आमी निरंतरी ताची स्तुती गावया. आमी किरकोळ म्हणून ताचे समोर वळखून घेवया. देव जावन आसा भगेवंत, देव जावन आसा सत्यवंत, देव जावन आसा सर पदवेदार. ताचे मुखार आमी किरकोळ भुरगीं म्हणलें वळखून घेवया आनी आमी गावया गायन. आमच्या गायन बुकांत B14 पेज नंबर 41 जय 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 धन्या देवाक. जय 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 धन्या देवाक. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 धन्या देवाक. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र. जय 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 त्रिये देवा. जय 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 पवित्र. जय 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 त्रिये देवा. Disu della aiso, disu della amca, disu della aiso, disu della amca. काळ संतावून गाऊया आम्ही सर्वेश्वरा जय. सर्व मिळून गाऊया आम्ही सर्वेश्वरा जय. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्र. जय 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 प्रिय देवा. जय 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 पवित्र. जय 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 प्रिय देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. Anga Jesu, anga Jesu, हालेलुया महिमा तुझ्या सोम्या Jesu. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. anga तुझ्या सोम्या Jesu, नामान तुझ्या सोम्या Jesu.
हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाचनो आयचो संवसार आमी पळयत आसतना जायत्या तरांची आनवारां घडोवन येवची आमकां दिसून येतात. गरमी सडल्या सोडून उंच आसा. उदकाचो अभाव आसा सबार कडेन. प्रकृतीक अनाहुतां घडोवन आसात. दिसा वेळार भायर गेल्यार गरमेन आमकां वेडो घाल्ले बरी भोगता. मोगाचनो हाका सर्वाक खारान जावन आसांव आमी मनशाकूळ. आमी देवाच्या उपादेशांतावन पयस गेल्या. देवान हो संवसार रस्त आसतना सांगले वाडा सडा आनी संवसार बरा. ह्या संवसाराची जबाबदारी ताणें आमच्या हातांत दिल्ली जावन आसा. पूण आमी आमकां दिल्ली जबाबदारी विबाडल्या. आनी तशें जाल्ले वरवीं आज संवसारार जायती नाका जाल्ली अनाहुतां घडोवनूच आसात. हर एकल्या मनशान आपल्या काळजांत समजून घेजय की आमी केवल पळयणारी शाश्वत जिवन ह्या संवसाराचें आमकां ना. आमी जावन आसा सर्गा राजाचे दायजी. तशें जाल्ल्यान आमची नदर आमी निरंतरी सर्ग राजाचेर दवरन आमचे संवसारी जिवीत जियोंक आसा. रोमाकारांक बरयिल्लें पत्र 13वा अध्याय 11व्या वळींत आमी अशें वाचता. जें कितें आमच्या संवसारार ह्या घडये घडटा, अनाहुतां घडटात, उदकाचो अभाव आसा, गरमी सोडून आसा, ह्या संदर्भार जें कितें सांव पावलो हांगासर बरयता तें आमकां सर्वांक गरजेचें जावन आसा. हें सर चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुमी जाणा जाया. हें सर चिंतना कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हणून तुमी जाणा जाया. आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो. वैमोगाच्या फातकाच्या न्हिदेंत आमी आसाव. सैतानाच्या जाळांत आमी आसाव. न्हिदेंतलो उठचो वेळ जालो. आमचे तारण आमी सतमांदूंक सुरू करतना आसले प्रास चड आतां लागीं आसा. रात काबार जायत आयली आनी दीस उदेवसो जालो. देखून आमी काळोखांतल्या खामांक फाट करया आनी उजवाडाची झुजां कावाच्या नेश्या. आमची साल समकन दिसा उजवाडा जियेतेल्या जणांक सहजले जावन आसो. चड तराचे पातकी सैंब नाश जावन वसो आनी जेजू संगी आमी मुखार समको. ही जावन आसा बरी वेळ घडी देवान आमकां दिवची. आमी जेजूच्या वाटेन चलोवंक आमकां आज उलो मेळटा. तर मोगाचनो
आम्ही देवासमोर दिंबीर पडून येऊया. ताची बेसांवां आमी आपणावया आनी आमच्यो सर गरजो आतां आमी ताचे समोर दवरया. आमच्यो वैयक्तीक गरजो, आमच्यो कुटुंबाच्यो गरजो, सगळ्या मनशाकुळाच्यो गरजो देवा समोर आमी दवरया आनी ताचो आदार आमी मागया. हांगासर साबार जाणांनी तांची ते सामान धाडून दिल्यान ती आतां आमी देवा समोर उबारया, देवाचो आदार आमी मागया. वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करतात विजय आनी जेनिशा पिंटो निरुडे तावनो. देव हांकां बरें खाजारी जिवीत फावो करून दी, संतोष आनी दादोसकाय तांकां सदांच लाभून दी म्हणून मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या, आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. मुगाजनो साबार जाणांनी देवाक हांगासर अर्गामीस भेटयला. देवान केल्ल्या सर बेसांवां पासत एड्रियन, रोविना, इयान आनी इवा रेबेल्लो. देवाक अर्गामीस भेटयतात मिशेल, अजय, मेलिशा, प्रीतम मंगळूर तावन. विशेष त्या पासत साबार जाणांनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयल्लें आसा. सीमा कुवेल्लो बऱ्या भलायके पासत तांणी मिसाचें बलिदान भेटयलां. देव तांच्या काळजाची आशा परिपूर्ण करून दी आनी बरी भलायकी तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडन हांगासर साबार जाणांनी मिसाचें बलिदान भेटयलां. तांचो आतां आमी उगडास काडया. सांगात आस आमच्याय वैयक्तीक कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांक आमी देवाक समर्पण करून तांची पातकां बगसून देव तांकां ससनाचें जिवीत फावो करूं म्हणून आमी मागया. देवादीन फादर थॉमस डिसोजा आनी सिस्टर फेलिसिया बळकुंजे तावनो. देवादीन विन्सी बरेटो, देवादीन फेलिक्स बरेटो आनी देवादीन सेलिन बरेटो. देवादीन एंजेलिन आनी बॅप्टिस्ट डिसोजा बेंगलोर तावनो. देवादीन लिल्ली आनी जॉन डिमेल्लो बेंगलोर तावनो. देवादीन मार्टिन आनी फिलोमेना डिसोजा. देवादीन मायकल डिसोजा. 46th डेथ एनिवर्सरी आचरण करता लिओ क्लेमेंटीन अल्मेडा उद्यावर तावनो. सांगत आस आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो उगडास काडन देवाक आमी मागया आनी देव तांकां ससनाचें जिवीत फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. मोगाचनो आतां आमी दिंबयेर पडया. आमच्यो सर वैयक्तीक गरजो देवाक समर्पण करून त्रिएक देवाचे आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयतीक करया.
येता सोम्या मंदिरान गाव नवी गीता अर्गा देवन तुका सोम्या आमी हरसिता येता सोम्या मंदिरान गाव नवी गीता अर्गा देवन तुका सोम्या आमी हरसिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आणि भयणीनो थोड्याच दिसा आदी आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे फेस्त आचरण केले. जेजू खरोच जिवंत आसा आणि जेजूच्या उपस्थिते वरवीं ताचे धर्मदूत हर एका शहरांनी वचून